लायटीच्या खात्याचो आनीक एक शॉक. खात्यान बुधवारा लोकांक ही जाहीर नोटीस काढली. नोटीसी प्रमाण घरातलो सरासरी लायटीचो खप कनेक्शनाचे लोड मर्यादे परस मायज आसूंक फावना. एक तर लायट कमी वापरात, नाजाल्यार लायटीच्या कचेरेत वचून लोड लिमीट रितसर वाडोवन घेयात. अर्ज करूंक 30 दिसांची मुजत, नाजाल्यार एक्शन. पळयात नोटीस कितें ती. घरगुती वापराक घेतिल्ले लायटीच्या कनेक्शनाचे लोड लिमिटा परस मायज लायट वापरतात. लोड वाडिल्ल्यान लायट परत परत वता, खासा करून दर्यादेग वाठारांनी. लोकांनी लायट कनेक्शनाचे लोड लिमिटाचे मर्यादेतूच वापरची. लायटीचो वापर लोड मर्यादे परस मायज जाता जाल्यार मर्यादा रितसर वाडोवन घेवची. जर एखादो मर्यादे परस मायज लायट वापरता आनी 30 दिसां भितर ताणें लोड लिमीट रितसर वाडोवन घेवंक अर्ज केलो ना जाल्यार ताचेर कायदेशीर कारवाय. मर्यादे भायर लायट वापरिल्ल्यान खंय लायटीची लायन आनी ट्रान्सफॉर्मर ट्रिप जावपाचें प्रमाण वाडलां. Through this advertisement, the chief electrical engineer has created serious tension amongst the consumers, more particularly senior citizens and women. It is very important that the chief electrical engineer should introspect what is the real causes for power outages, interruptions, failures of the electricity department, rather than to, at this point of time, rise up and point a finger to the consumers of the coastal belt. Bureau Report, Prudent.